नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां सगळ्यांक बरी सांज आवडयता. गोमंतकाच्या गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या पयल्या ग्रीन शाळेचें उक्तावण. उच्च दर्जाच्यो साधन सुविधा आशिल्ली ही गोंयांतली पयली शाळा. म्हादयच्या मुद्द्याचेर गोंयची बाजू आसा घट. न्यायालयांत आमकांच मेळटली जैत. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान उक्तायलो विश्वास. अणजुणा दर्यादेगे वयली 16 बेकायदेशीर शॅक्स गोंय पर्यटन खात्यान मोडून उडयत केली खर कारवाय. काय बेजबाबदार म्हापशेकारांनी तार न्हय केली कोयर उडोवन प्रदूषित. कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाय जावपाची मागणी. समजिकायेन सोडयात राष्ट्रोळी देवस्थानाचो वाद. बार्देस मामलेदाराचो ट्रस्टाक आदेश. आणि शिवोले क्षेत्रपाल देवळाच्या वाडदिवसाच्या निमतान देवाची पालखी उत्सव भाविकांनी मनयलो व्हडा भक्तिभावान. आता पळोवया खबरो विस्तारात. हवाई भोंवडेंतल्यान पर्यटनाक चालना मेळपा खातीर गोंयचे पर्यटन खात्यान बेरेस्तारा नवी हेलिपॅड सेवा आनी पर्यटन हेल्पलायन सेवा ओल्ड गोवा हांगासर सुरू केली. ह्या सेवेचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंय पर्यटन ही सेवा महसूल दिवपी थारतली तशेंच पर्यटकांक आकर्शीत करतली असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या सेवेच्या उक्तावणा वेळार उक्तायलो. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, थळावे आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. हाय एंड सर्विसीस दिवपाची गोंय सरकारान सुरवात केल्या आणि ताकाच लागून म्हणजे टुरिझम सेक्टरात ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस ह्याच बेसिसाचेर हाय एंड सर्विसीस आनी ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस ह्या दोन सेक्टरात आम्ही फोकस केला. आणि म्हणून आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वेळार जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नवभारत निर्माणच्यो तयारी सुरवात केल्या आणि फुडल्या 25 वर्सांची तयारी पुराय देशात अशा पद्धतीच्या स्पेशली टुरिझम सेक्टरात IT सेक्टरात जी सुरवात आसा तेजेरूच फोकस करता आसतना गोंय सरकार सुद्धा म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव फुडल्या 25 वर्सांक गोंयांत कशा पद्धतीची टुरिझम सेक्टरात आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय हाजी पावलां आमी ह्या वर्साक घालपाची ठरयल्या. आणि हे सगळें केन्ना शक्य आसा? इट इज ओन्ली विथ द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट कान डू इट. हांव सरळ सांगता, आमकां जर हाय एंड टुरिझम टार्गेट करतले आसत जाल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपींतल्यान आमकां तेजी सुरवात करपाक जाय. आणि बऱ्या वेळार म्हाका दिसता इट इज अ सोरींग एरोस्पेस दे हॅव जॉयन हँड विथ द गव्हर्मेंट टू स्टार्ट विथ दीस हेलिपॅड सर्विसीस विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आनीकूय बी वेगवेगळ्यो पद्दती जे गव्हर्मेंटाच्या बरोबर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपान अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो सर्विसीस आनी वेगवेगळ्यो टुरिझम सेक्टरांतले आमकां इन्वेस्टमेंट जे करपाक तयार आहा तांकां आमी वेलकम करता. निश्चित रित्या फुडल्या वर्सभराच्या भितर त्या खातीर निश्चित रित्या येता त्या बजेटांतूय बी आमी वेगवेगळ्यो स्किमी अनाउन्स करपाच्यो आसा जेणे करून पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येवपाक जाय. आणि ती जर आयली आसत जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंय जे आसा हे टुरिझम सेक्टरात डेव्हलप करपाक शकतले. It's very important that with the infrastructure we give amenities and facilities for a tourist who would come here and spend. Our focus has been shifting towards quality tourist as a vision document. And under Dr. Pramod Sawant we have one thought process that if we need to change the type of tourists coming here, then we need to start changing the base. We need to start giving the infrastructure what a tourist would want here to come and spend for. The normal stay is about 3 days for a domestic tourist or a 4-day. A normal international traveler stays here for about 9 days. So how do we extend this stay, make them spend more money in Goa, and how we can improve our economy, how we can have
better employment is a thought process which every government carries, and this has been serious discussions with our Chief Minister. As post-COVID, we need to really gear up and start looking at things afresh. राज्य तशेंच पुराय देशांतली ही पयली ग्रीन प्राथमीक शाळा जावन आसा. उच्च दर्जाची साधन सुविधा हांगा उपलब्ध आसतल्यो. तातूंत फुडल्या वर्सा सावन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लेगीत लागू करपाचे आसात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्या. विठ्ठलापूर कारापूरची सरकारी मुळाव्या शाळेच्या नव्या इमारतीचे उक्तावण केले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार मुळेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश जिंगडे, थळावे सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, GSIDCचे व्यवस्थापकीय संचालक हरीश आडकोणकर हाजीर आशिल्ले. देवींचा आशीर्वाद पुराय गोंयांत न्ही पुराय देशात अशा पद्धतीची सरकारी प्राथमीक शाळा दुसरी ना हे सामकें काळ्या दगडावरची रेश आसा. फक्त फाटल्या 15 दिसांक 3 शाळा इनॉग्रेट केल्यो. एक स्वतंत्र सैनिक जगन्नाथराव जोशी सरकारी प्राथमीक शाळा हरवळे. ही शाळा ज्यांच्यांनी पळोवंक ना तेंच्यांनी वचून पळयात, हावसिंग बोर्डात आसा. थोडोसो कोविडा खातीर उशीर जालो, बट बऱ्यांतली बरी बिल्डींग आमी तुमकां दिवपाक शकले. ह्या बद्दल म्हाका प्राऊड फील जाता. आमी सगळ्यात हायेस्ट पटसंख्या आसलेली ही शाळा इन फ्युचर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी रन करपी परत ही बऱ्यांतली बरी शाळा आसतली. फुडल्या वर्साच्यान नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट हांगासल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन जातली. म्हादयचें उदक घुंवडावपाक आमचो खर विरोध आसा. देखून रान, पर्यावरण आनी हेर संबंदीत खात्यांनी आमी म्हादयचें उदक घुंवडावन व्हरपाच्या प्रकाराचेर हरकत नोंदयला अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. म्हादय उदका वादाचेर न्यायालयांत गोंयची बाजू घट आसा. ताका लागून गोंयाक जैत मेळपाची चड संद आशिल्ल्याचें शिरोडकराचें म्हणणें आसा. आमचे ताका आक्षेप आसा. वी ऑब्जेक्ट फॉर डायवर्शन आनी त्यामुळे आमी सरकारी दरबारी जितली म्हणून खाती लागतात, ते मागीर MOEF आसूं, फॉरेस्ट आसूं, एनवायरमेंट आसूं, त्या सगळ्या कडेन आमी आमचें जें कितें ऑब्जेक्शन आसा तें नोंदिल्लें आसा, रजिस्टर केल्लें आसा. त्या बरोबर कोर्टांत आमची बाजू जी आसा पळय ती बरी पद्दतीन आमचे जे कावन्सिल्स आसात एडवोकेट्स वगैरे ताणें सगळ्यांनी बरी पद्दतीन मांडिल्लें आसा. जेन्ना हियरिंगाक सुप्रीम कोर्टाक केस येतली सादारणशी म्हाका दिसता 12-13 अशें कितें डेट आयिल्लें म्हाका तो 13 आसा. तर ते हियरिंगाक जेन्ना येतली पळय न्ही तेन्ना गोंयांत आनी गोंय सरकाराक जिखपाची चड संद आसा. शुक्रारा हणजूण दर्यादेगे वयली बेकायदेशीर शॅक्स गोंय पर्यटन खात्याच्या आदेशा वयल्यान मातये भरवण केली. 275 बेकायदेशीर बांदकामां संबंदीत हणजूण पंचायतीन पयलींच उच्च न्यायालयांत प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्ली. 45 बांदकामाची कागदपत्रां तपासल्या आनी तातूंतले 16 बांदकाम बेकायदेशीर थारल्यात अशें पंचायतीन न्यायालयाक सांगलें. देखून उच्च न्यायालयान बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण करपाचो आदेश दिलो. फुडली सुनावणी 7 फेब्रुवारी मेरेन स्थगीत केल्या. कितें आसा, लास्ट सेप्टेंबर न्ही आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम हॅज ऑलरेडी इनिशिएटेड अ रिडिमार्केशन ऑफ ऑल द beaches in full of Goa to distinguish which is private property and which is government property. We had done this exercise 11 years back, but now what has happened is these stones which were put, demarcation stones, either some of them have been washed away because of the high tide, or some of the stones have been purposely removed and thrown off place. Now in the High Court suo motu PIL of 2 of 2022, High Court has directed that these 16 structures which are there at Anjuna Vagator, these restaurants or shacks or whatever, they have encroached on the beach. So based on that, we did an inspection in December and we identified these 16 structures where all the encroachment has taken place. And after that, just as a principles of natural justice, we served them a notice also. Actually, there is no need to serve any notice because it is encroachment on the beach, and beach doesn't involve any survey number. Beaches don't have any survey number. So we served them a notice on 13th of January and giving them 7 days time to remove all the encroachment by themselves.
but some of them have already, now today we have come to do the demolition. Some of the encroachers have already removed the encroachment by themselves, but some of it is left. So whatever is left, we are already, the demolition is in process. म्हापशा तारीर वाठारांत न्हंयच्या धडेचेर कोयरांचे ढीग पडलेले आसा. हो कोयर गणपती विसर्जनाच्या सुवातेर हाडून उडयतात. तशेंच चवथीचे 4 दीस ही सुवात नितळ आसता. उपरांत कोयराच्यो राशीच राशी हांगासर आसतात अशें थळाव्या नागरिकांचें म्हणणें आसा. हो कोयर न्हंयच्या धडेर आशिल्ल्यान तो व्हांवून दर्यांत वता. तारीर ह्या कोयराक लागून वातावरण दूशीत जाता. थळाव्या पंचायतीन लक्ष दिवन हो कोयर नितळ करपाची मागणी थळावे करपाक लागल्या. ते कितें आतां हांगासर वो कोणाचो कचरो मुन्सिपालिटी काय पंचायत कांय समजना. प्रत्येक जाण हाडून हांगा उडयतात आनी ऑथॉरिटी पळय कोण आहा ते उखलिना म्हणून हांगा दाळ जालो डीग जालो सगळो टायम जायना. म्हाका दिसता आतां 15 दीस काय म्हयनो तरी जालो म्हयनो आनी थोडो हितूलो कचरो मागीर तो दर्यान वयता. कोणाचेर ना जाल्यार मुन्सिपालिटी म्हणटा पंचायत दिसता पंचायत म्हणटा कांय समजना. काय बरं स्पॉट आसा न्ही इतले हांगासर देवाचे गणपतीचे हांगा आसतना आनी हांगासर टायमार मातशें साफ जाता इतलें. ते 10-12 दीस अनंत चतुर्थी जायसर साफ आसता. मागीर परत आयलें कचरो पळय उखलाप जायना न्हू तो फाटसून मागीर डीग जालो की ना ताका मागीर ते उजो कोणी घालता. कोण गोरवांक येतात कोण येता ते उजो घालतात मागीर ते सगळो हळशीक आहा. कुमया मरड गिरी हांगाच्या राष्ट्रोळी देवस्थानाची सगळी कागदपत्रां सद्याच्या समिती कडेन दिवपाचो तशेंच आपापसांतले मतभेद समजिकायेन सुटावे करपाचो आदेश बार्देसचो मामलेदार आनी देवस्थान नियंत्रकान दोनूय पक्षकारांक दिला. बेरेस्तारा म्हापशे पुलीस स्टेशनांतलो निरीक्षक सुनील पाटील हाणें समिती आनी ग्रामस्थांची बाजू आयकली. ह्या प्रकरण देवस्थाना कडेन संबंदीत आशिल्ल्यान ते उपजिल्लोधिकाऱ्यां कडेन वर्ग करपाचें आश्वासन दिलें. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन सद्याची समिती आनी गडेकार उस्कयकार घराब्या मदीं राष्ट्रोळी देवस्थानाच्या हक्का वयल्यान वाद सुरू आसा. 2 वर्सां आदी 22 वर्सां जावन आशिल्ली ही समिती बदलून नवी समिती वेंचिल्ली आसा. आमच्या गिरी गांवान एक आमचें देवस्थान आहा श्री राष्ट्रोळी देवस्थान कुमया मरड गिरी कळ्ळें न्हू. हे जवळ पोर्तुगीज कालीन देवस्थान म्हणजे आमच्या आज्या पणज्या पासून हे चालू जाल्लें आसा. हितून आतां हेची वाटचाल बरी एक प्रामाणीक रितीन चालू आसली पूण मदींच एक असो काळ येयलो की एक नवीन तारुण्य हेतूर शिरले आनी तेणी जवळ 22 वर्सां सुमार आपल्या हातान कमिटी दवरली. तेन्ना इलेक्शन घेवंक ना कसली मिटींग घेवंक ना कसले मिनिट्स ना कांय ना भरपूर गैरकारभार चलतालो. पूण हेच्या मदीं आमचे ग्रामस्थ आमचे दातीव वोट आपलेच म्हणून ओगी आसले आनी गेल्या 2 वर्सां पयलीं तेंचो असो दीस येयलो की ग्रामस्थ सगळे बेजारले तेंचेर आनी हेच आमचे कुमया मराडाचे देवस्थानाचे ग्रामस्थ आनी महाजन तेंच्यांनी मेळोन मिटींग जाली आनी आज आमी नवीन पदाधिकारी आमकां निवडले. आज आमची आतां 2 वर्सां वाटचाल चालू आसली ह्या देवस्थानाची. तर ह्या 2 वर्सांनी देवस्थानान तेंच्यांनी आमकां अजून 22 वर्सांचो कांयच हिशोब दिलो ना. वयल्यान तेंचे कडेन आमची नवीन 2 वर्सांनी आमी तांकां खूब फावटी लेटरांय धाडली. आतां इलेक्ट हाडलो सेक्रेटरी बायलां तुषार धोंडकर आमच्या वांगडा आमची बायलां सगळीं आसा. तेंची कमिटी आहा आमची वुमन्स कमिटी आहा दाल्यांची हेंची तेंची. सो हेंच्यांनी आतां कितें केलां हांची कोणाकूच इन्फॉर्म करूंक ना आनी आपल्या भितून ट्रस्ट फावंड केला. हो ट्रस्ट हेंचो कंप्लिटली फेक आहा. ही सारकी कंप्लीट फोटिंगपण हेंच्यांनी केल्या. हेंच्यांनी ट्रस्टान एक लॉ घातला की बाबा आमी लोकां कडेन मिटींग जनरल बॉडी मिटींग घेतल्या देवळां आनी थंयसून आमी एक निवडणुकाचेर येयल्या की बाबा आमी ट्रस्ट फॉर्म करचो म्हणून. ह्या लोकांक कोणाकूच तुमी विचारलें आतां कोणाकूच खबर ना हे बद्दल आनी कोणीच तांकां रुपया दिवंक ना जेणे मेन्शन केला पळय 50,000 ते. सो हांव म्हजें इतलें म्हणणें की सारकें 1 नंबर फुटींग म्हणी. तुमची डिमांड कितें आसा? आमची डिमांड इतलेच आसा आमी तांकां इतलीं वर्सां जालीं फक्त सांगता बाबा आमकां तुमी हिशोब म्हणटा पळय तो 22 वर्सां दिया म्हणून. 22 वर्सां खंयची कमिटी आसना. बेरेस्तारा ओशें शिवोले क्षेत्रपाल देवळाच्या वाडदिवसाच्या निमतान देवाची पालखी गांवभर भोंवडायली. तशेंच वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. दनपारा गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी शृंगार करून देवळा कडेन जोडवे पेटयले. उपरांत आरती आनी महाप्रसाद जालो. केळ्यांचे घड फुलांनी आनी रोशनाय घालून सबंद देवूळ तशेंच भोंवतणचो वाठार सुंदर तरेन सजयलो आनी रातच्या वेळार ऑर्केस्ट्रा जालो.
आल्तीनच्या पयलो सत्र न्यायालयाच्या इमारतीत जाल्ल्या चोरी प्रकरणात पुलिसांनी दुबावीत मुजाहीद इस्माईल शेख या वाळपयच्या आदोगाताक अटक केलेली आसा. प्रॉपर्टी तशेंच मोटार खरेदी करपाच्या हेतान ही चोरी केल्ल्याची म्हायती पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिली. ह्या चोरयेचो तपास करपा खातीर उत्तर गोंय पुलिसांनी ह्या खातीर 8 पंगड तैनात केल्ले. हातूंत क्रायम ब्रांचीचोय आस्पाव आशिल्लो. दुबावीत पेशांत आदोगाद आशिल्ल्यान ताका न्यायालयाच्या एव्हिडन्स रूम हाची म्हायती आशिल्ली. संदी साधून ताणें ही चोरी केल्ल्याची कबिली दुबावीत मुजाहीद हाणें दिलेली अशें पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान सांगलें. इस्माइल शेख, रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम वाड़ा वालपोई, उसको हमने आज गिरफ्तार किया है. ये बेसिकली ही इज़ अ लॉयर. ही प्लान्ड टू कंडक्ट थेफ्ट इन द कोर्ट. 4 दिन पहले इसने आके इधर पूरा रकी किया. इसने वहाँ से पूरा देखा कि कहाँ कहाँ पे केस प्रॉपर्टीज़ और कैश का स्टोरेज होता है. फिर इसने 31st नाइट को प्लान करके ही केम अराउंड 5 o'clock टू द कोर्ट विदाउट कमिंग इनटू द नोटिस ऑफ एनी पर्सन. इसने कोर्ट के अंदर गया. फिर इसने अपने अभी हमें पुलिस को ये बताया कि ये कोर्ट के अंदर टॉयलेट में ही हिड हिमसेल्फ, चुप रहे और ही कंसील्ड हिमसेल्फ. और 6 बजे के बाद व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द कोर्ट वेंट आउट एंड लॉक्ड द रूम फ्रॉम आउटसाइड, ही स्टार्टेड हिज एक्टिविटी ऑफ स्टीलिंग. इसने पहले ही देख के रखा था कि कहाँ कहाँ ये केस प्रॉपर्टीज़ रखा हुआ, तो वहाँ से उसने उसको निकाला. बेसिकली हिज इंटेंशन वाज टू स्टील गोल्ड एंड कैश विच वेर केस प्रॉपर्टीज़. जो उसको जो मिला उसने अपना बैग में लेके ही ओपनड द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड पीछे से ही लेफ्ट द प्लेस अराउंड 9:30 के आसपास. जिसके कैमरास में इसके मूवमेंट हमको ट्रेस कर पाया एंड
That is, and through other intelligence inputs, we could finally reach to this accused person and we arrested him. He has confessed कि इसको कैश he wanted to buy some property, कुछ कार और कुछ खरीदने का प्लान था, तो उसको पता था कि मतलब कोर्ट के अंदर ये केस प्रॉपर्टीज़ रहता है जिसमें गोल्ड भी होता है, बिकॉज ही इज़ अ लॉयर, ही हैज़ बीन डीलिंग इन द क्रिमिनल मैटर्स. तो आई थिंक ही found it is the easiest way to make easy money, and that is why he targeted the court. वास्कोच्या कामगार मंत्रालयाची आता अवतिकाय पळोवया. कितलीशींच वर्सां जाली ह्या कामगार मंत्रालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती करूंक ना, देखून भितर आशिल्लें सामान आतां इमाडलां. इमारतींत कर्मचाऱ्यां खातीर आशिल्ले फॅन सामके मोडिल्ले आसा. इतलेंच न्हय तर इमारतीचे छप्पर लेगीत कोसळपाक लागला. देखून हातूंत काम करपी कर्मचाऱ्यांक ताचो आतां धोको निर्माण जाला. तेन्ना सरकारान हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा. तशेंच वास्कोच्या आमदारान ह्या कामगार मंत्रालयाची पळोवणी करपाची मागणी शंकर पोळजीन केल्या. जस्ट आम्ही आता पळयलां मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाचें ऑफिस तें, आनी ज्या पद्दतीन तें ऑफिस आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें ऑफिस लेबर कमिशनर. अरे म्हाका एक सांग, आतां ह्या परिस्थितीन तुमी स्टाफांक थंय भितून बसयता, आनी म्हाजे कडेन खूब लोक येवन सांगून गेले की तेजें मातशें इन्स्पेक्शन कर पळय म्हणून. कित्याक सांग, ती खंयच्या टायमार कोणाक ती सांगूंक शकना कितें. आनी आयज जे तूं पयले सरये बिरये बीन सगळे भायर सरलेले आहा, खंयच्या टायमार लोक जर भितून आसा कोणाक जर सपोज कॉलेज जर जाली सपोज जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. अशें वास्कोन इतलेशे बिल्डिंगी आहा जेंचे स्लॅब बीन फाटीं कोसळलेले, आनी ते ऑन प्रायोरिटी बेजीस तेंचें इन्स्पेक्शन करून ते डेमोलिश करपाची गरज आहा. कित्याक तुमी लोकांची लायफ रिस्काचेर घालूंक शकना. कितें आतां खंयच्याय टायमार ती पडोवंक शकता. हेची दखल घेवपाक जाय सरकारान. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ऑफिसां अशी रे, अरे तांकां शिफ्ट करा मरे तांकां, आनी थंय तरी बरें नव्या बिल्डींग कितलेशे न्यू प्रोजेक्ट येता मरे, तितून घाला मरे तांकां. अशी लोकांची लायफ रिस्काचेर हें करूं नाका. आनी हांव मागता आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन अशे जे पथेटीक कंडिशनान जे ऑफिसीस आहात न्हू, जे बिल्डिंगेनी आहा न्हू ऑफिसीस, ती काडा आनी तांकां शिफ्ट करा म्हणून. लोकांच्या गव्हर्मेंट सर्वंटांच्या लायफा वांगडा खेळो नाका. कितें तुमी पयशे करपाक बसले थंयसर, हे दिसून येता तुमकां लोकांच्या लायफाचें पडोवंक ना. कळ्ळें तुका. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या लोकल MLA कडेन, तूं स्वता यो आनी इन्स्पेक्शन कर. हें आय नो की ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें हें, पूण तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडले कारणान वास्को पडटा हें. तूं इन्स्पेक्शन करपाची गरज आहा. लेबर कमिशनर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट कितें, आनी एक सरकाराक लेटर बरय की ह्या हितूनसून ते ऑफिस जे आहा ते शिफ्ट करून दुसऱ्या बिल्डिंगेन हाडपाचें म्हणून. तांकां लोकांच्या लायफा बरोबर खेळो नाका. आनी अशे जे बिल्डिंगी आहा पथेटीक कंडिशनान ते डेमोलिश करपाचें म्हणून मागता. देव बरें करूं. नावेलीच्या ट्रीटमेंट प्लांटा सावन घाणयारें उदक साळ न्हंयेत कशें सोडटात हाचें वास्तव थळावो नागरीक रॉलेक्सान फुर्तादो हाणें केला. कितलेशेच फावट सांगून लेगीत साळ न्हंयक प्रदूशीत करपाचें हें सत्र सुरूच आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. हाचे आड खर कारवाय जावप गरजेचें. घाणयारें उदक सोडपाचे ह्या घडणुकेचो व्हिडिओ घेवन कागाळ करतलो अशें रॉलेक्सान म्हटलां. आमी सद्या हिंगा हाय ट्रिटमेंट प्लांट आहा तो शिरवडे. सो आमी गेलो कडेन तेंगे डिस्चार्ज वॉटर येता हिंगसून थिंगा सायडीन. सो 2 पायप आहाय, एक केसी कित्याक व्हडो वेन्जी आपयलो केपें हेका MLA आमगेलो. तो येयला तातूंत आय थिंक रॉस वेज सोडलें. सो रॉस वेज आहा तें उदक आख्खें काळें येतालें आनी आख्खें उदक येयला कळटा तुका. आतां क्लीन आहा. सो म्हाका सुद्दां गेलें दुसरें पायप आहा तें ट्रिटेड बॉटम आनी तें रॉस सिवेज कळटा तुका न्हू. सो आतां तें वेन्जी येयला तातूंत तेमी तें बंद केलां. एक पायप बंद केला आनी हें अजून आहा थंय चलतें आतां. म्हापशा स्टेट बँकेच्या ई-लॉबींतल्यान पयशे चोरपी एका चोराक म्हापशा पुलिशेन शुक्रारा अटक केली. राजेश बेहरा हो मूळ ओडिसाचो राबितो करपी. ह्या गुन्यांवकारान ह्यान पयलीं लेगीत अशा तरेच्यो चोरयो केल्यात अशें तांणी मान्य केल्ल्याची म्हायती पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी हाणें दिली. बँके कडल्यान कागाळ आयल्या उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली. जाल्यार चोरा कडल्यान 2000 रुपया जप्त केल्यात आनी ह्या विशीं फुडलो तपास सुरू आसा. Today we have arrested one person by name Rajesh Behera. He is of Orissa. Here we have received a complaint from the State Bank of India informing that the customers who is going to ATM machines to deposit the cash, when the person is depositing the cash, that time
this person is seen around and he is diverting the attention of the depositor and he is pressing cancel button. Depositor feels that his transaction is over and then he leaves. Then he has to store away that cash which is there in the box of the depositors of the ATM machine. So we have kept the surveillance outside the bank, and today we have successfully arrested said person, and he has confessed to his crime, and we are investigating into it, and we wrote to the bank how much is the less cash found in the deposit amount. So far we have recovered 2,000 rupees from his possession, and it is small amount he used to do that. If 5,000 depositor, he used to cancel. जो poor people or who are less educated people, diversion of attention is very easy. So he used to divert attention, press cancel. He think the transaction is over. He used to go out that depositor, and then he used to take away the money. पयलीं पणजेची सांतिनेजची खाडी कोयरान भरिल्ली दिश्टी पडटाली. थर्माकोल तशेंच प्लास्टीक बाटल्यो आनी हेर कचरो ह्या खाडीत उफेजना दिश्टी पडटालो. पूण आतां ह्या खाडयेन एक बेस बरें साणकां फुलिल्ल्या कारणान ह्या आतां खाडयेक एक बरें स्वरूप येयलां. पयलीं खुबसो कचरो ह्या खाडयेन भरिल्लो दिश्टी पडटालो आनी हेचें स्वरूप खूब घाणयारें जाल्लें. आतां खुबशीं साणकां ह्या तळयेन खाडयेन भरिल्लीं आसा, ताका लागून आतां एक सुंदर अशें स्वरूप ह्या सांतिनेजच्या खाडयेक आयिल्लें आसा. फाटल्या कांय वर्सां सावन सुरू आशिल्ल्या लाडली लक्ष्मी येवजणेचो लाव गोंयांतल्या कितल्याशाच चलयांनी घेतिल्लो आसा. कोरोना महामारीक लागून कांय लोकांक ह्या येवजणेचो लाव जावंक नाशिल्लो. देखून अर्दगूट आशिल्ल्या ह्या येवजणेचो लाव बेगोबेग पुराय करपाचे यत्न करतले अशें आश्वासन पर्येचे आमदार देवया राणेन दिलां. शुक्रारा सकाळीं पर्ये आनी वाळपय मतदारसंघांतल्या लाडली लक्ष्मी लावार्थ्यांक मंजुरी पत्राचें वांटप केल्या उपरांत ती उलयताली. आज आमी आमचे लाडली लक्ष्मीचे स्किमीचे ऑर्डरी आमच्या 220 लोकांक आज पावयल्यो आनी ह्यो पेंडींग ऑर्डरी आशिल्ल्यो कोवीड काळा खातीर मातश्यो पेंडींग उरिल्ल्यो त्यो आज आमचे 220 लोकांक आज आमच्या वाळपय आनी पर्या मतदारसंघाच्या दोनूय भागाच्या लोकांक आज 220 ऑर्डरी आमी पावयल्या. आनी ही जी स्कीम आशिल्ली आमच्या भारतीय जनता पार्टीन ही स्कीम सुरू केल्ली. आमचे जे माजी आमचे मुख्यमंत्री आशिल्ले लेटची पर्रीकरजी तांणी ही स्कीम सुरू केल्ली आमच्या चलया भुरग्यां खातीर. 18 वर्सांचे वयर ज्यो चलयो लग्न जातल्यो तांकां ते लग्ना टायमार हे पयशे पावोवपाचे म्हणून, आनी ते आतां आज प्रत्येकाक ते चलयांक आज 1 लाख तांच्या अकावंटान मेळिल्ले आसा. सो ही खूब खोशयेची गोश्ट की आमचें सरकाराचें काम जें आसा आमी चालूच दवरता आनी जे कितें इतले कोविडाच्या टायमार पसून इतले त्रास आसून पसून आमी जाता तितले बेगीन ह्यो ऑर्डरी पास करून आज सगळ्याच्या हातान त्यो आज ऑर्डरी पाविल्ल्यो आसा. आनी अशेंच करून आमी बॅच वायज जाता तितले आमचे लोकांचे जे पेंडींग आसात ते आमी क्लियर करपाचे प्रयत्न आसतलो आमचो. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.